Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगचनो आम्ही रोमकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायाचे 14 वचन 14वें वचनाचेर आम्ही नियाळ करनासो. ह्या वर्सा आमी 4 भाग केल्ले आसात. पयल्या भागांत आमी प्रस्तावन इंट्रोडक्शन आयकल्लें आसा. कितें उतार सांगता, जाणकां देवाचो आत्मो चलून वता ते सर्व देवाचे पुतवो. ह्या प्रकारे आमी आयकल्लें आसा आनी त्या उतराचेर आमी नियाळ करतना जाणकां देवाचो आत्मो चलून व्हरना ती देवाची भुरगीं न्हय. 2 संतती आसात. आमी आयकल्लें आसा 2 संतती आसात. एक देवाची संतत आनी एक देंवचाराची संतत. त्या देखून आमी जाणा जावंक आसा, जागृत आमी तपासणी करूंक आसा, आमचीच परीक्षा करूंक आसा. म्हाका पवित्र आत्मो चलून व्हरता तसा या ना. पवित्र आत्मो म्हाका चलून व्हरना जाल्यार हांव देवाचो पूत न्हय. हें आमी पयल्या भागांत जाणलें. दुसऱ्या भागांत तर पवित्र आत्मो खंय चलून व्हरता ह्या विशयांत आमी नियाळ मुनवरसून मेलो. तातूंत आमी सांगलें 8 भाग आसात त्या विशयांत. तातूंत पयलो भाग आमी आयकलो. पयलो भाग देव पवित्र आत्मो कोणाक चलून व्हरता, तांकां खंय चलून व्हरता, तांच्या पातकांची दूख दिता, पातकाची वळख दिता, पातकाची वळख दिवन पातकाची दूख उपजयता आनी तांकां कळीत करता. चलून व्हरता खंय आपणाचे पाताक कितले मारेकार, कशें हांव नासाच्या अंतर आसा. जर तर आज म्हजो आत्मो देव विचारीत जाल्यार नेबुकदनेझरान 7 पटीन चापयल्लें तशें त्या उज्याच्या हातांत हांवें आसूंक करता. हांव नाश जाता न्हय. म्हाका कोण बचाव करता. हांव म्हज्या पातकाची दूख धरता. म्हज्या पातकाक आतां हांव कितें करचें. हांव म्हाका बचाव करतलो कोणूच ना. अशें हांव खालतो जातना, हांव ल्हानवीक जातना पवित्र आत्मो म्हाका दाखोवन दिता, निराश जायनाका. देवान तुजे खातीर एक शेळी फोव केल्या. संवसाराची पाप काडची शेळी फोव केल्या आनी ती देवाची शेळी जावन आसा. देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त देवाच्या गोपांत आशिल्लो म्हजे खातीर तुजे खातीर ह्या संवसारी आपल्याच रत्न्याच्या उदर येवन मनीस जालो. तो म्हजे खातीर तुजे खातीर खुर्सार मेलो. म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाची वेदी तो जालो. म्हज्या पातकांचे सर्व बोगसाणे ताणें जोडून दिवचे खातीर म्हजे शिराप आपणाचेर घेतले, म्हजी शिक्षा आपणाचेर घेतली, म्हजें मरण आपणाचेर घेतलें. मरणाचेर पुनर्जन्म जावन जायतेवन जावन ताचें जायत आमकां फोव केलें. अशें पवित्र आत्मो त्या जेजूक देवाच्या पुताक देवाच्या शेळयेक दाखोवन दिता. खेदाळा म्हजे थंय भावार्थ उपजयता. त्या जेजूच्या रक्ता बगार म्हजें पाताक धुवन काडूंक साध्यच ना. दुसऱ्या खंयच्याय तरान म्हज्या पाताक धुवन काडूंक साध्य ना. देखून जेजूच्या रक्ताचेर म्हाका भावार्थ उपजयता. जेजूचेर म्हाका भावार्थ उपजयता. खेदाळ हांव जेजूक म्हजो सोमी आनी धनी म्हूण स्विकार करता. देव पवित्र आत्मो जेजूक केदा महिमा दिता. तिसरें जावन देव पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका जांकां चलून व्हरता तांकां संपूर्ण सता थंय व्हरून पावयता. हें आमी तिसऱ्या भागांत आयकलें. आतां आज आमी सतांत संपूर्ण सताक व्हरून पावयता म्हणटना सता थंय हांव, सता भितर हांव, सत म्हजे भितर, सत जेजू जावन आसा, सताचो आत्मो पवित्र आत्मो जावन आसा, देव बापूय सत जावन आसा. अशें पवित्र आत्मो म्हाका जेजूक उगडाप करता. जेजू बगार कोणूच बाबा थंय वचूंक शकनात. जेजू म्हाका बाबा थंय व्हरून पावयता आनी हांव जेजू मार्फत बाबा भितर, बाप म्हजे भितर, जेजू पवित्र आत्म्या मार्फत हांव जेजू भितर. अशें बाप पूत पवित्र आत्मो. कालच आमी संतीसिम त्रिदाचें फेस्त केलें आनी आमी त्रिएक देवाचेर आमचो भावार्थ व्यक्त करता. हें आमी आयकलें जाणलें. आमी स्वतांत आसूं, स्वत आमच्या भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हाका आज आमी मुखार बंदवर सुरू आयकतले केरळाक देव पवित्र आमकां 7 उगडापेक करता, संपूर्ण सदां थंय वन पावयता. ताचे उपरांत आमच्या काळजांनी तो मोग ओतता, धराळ मापान ओतता. कित्याक देवाचो कायदो आमी पाळूंक आसता. देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग. देवाचो उपादेश एकच उपादेश म्हणून येता. एकच उपादेशाची 2 नाण्यां, एक देवाचो मोग आनी एक पेल्याचो मोग. अशें जाल्ल्यान पवित्र आमच्या काळजांनी मोग उमता. एक वटेन आमकां स्वता वरवीं एनलायटन करता, आमकां आमच्या काळजांत मनांत प्रकाश वांकयता. तशेंच आमच्या काळजांत मोगी पेटासो करता, मोगाचो उलो पेटासो करता. पळया पवित्र कशें आमकां चलोवन व्हरता. त्या देखूनच पवित्र आमच्या काळजांनी मोग उमता. कशें भरून उमता तुमच्या मापान म्हणटा भगिनी पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 5व्या वचनांत. ती कशें आयकया आमी? असलो बरवसो आमकां निराशी करना. असलो बरवसो आमकां निराशी करना. कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या, आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. पळय म्हाका धराळ ओतला. थंय इल्लय म्हणून पडना. आनी ह्या मोगा वरवीं आमी देवाचो मोग करता. तशेंच पेल्याचो मोग करता. पेल्याचो मोग म्हणटा कितें? आमच्या भाव भयण्यांचो आमी मोग करताच. रक्तमांसाचे आमी आमच्या आवय बापाय तोंड फाव जाल्ले आमचे भाव भयणी तांचो मोग आमी करिचेच. हय की न्हय? सांगातच. आमी पेल्याचो मोग म्हणटा आसतना पळया बाप पूत पवित्र तुळी एक देवाचो मोग करतली सगळी. जेजूक कोणें सतमानला, जेजू सतमानच्या द्वारे पवित्र आत्म्यान कोण जल्माक आयल्यात आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जे कोण अब्बा बापा म्हण देवा बापाक उलो मारतात ही सगळी कितें जातात? देवाच्या घराण्याचे सांदे जातात. देवाचे एक कुटुंब आसा, त्या कुटुंबाचे सांदे जातात. आयकया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 19 वचन. एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 19. तशें आसतना हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परदेश सनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे. कोण आमी? आमी सगळी देवाच्या घराण्याचे सांदे. तशें आसतना मोगाच्या भाव भयणी आमी हांव काथोलीक, तो प्रोटेस्टंट, तो जाकोबायट, तो मेथॉडिस्ट, तो आंग्लिकन, तो ऑर्थोडॉक्स आनी कितें 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 म्हणून मनभेद करूंक ना. पळया सगळी जेजूच्या कुडीचे सांदे जाता. जेजू सतमानच्या द्वारी पवित्र आत्म्यान जल्माक येवच्या द्वारी पवित्र आत्म्या मारिफत बापाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारच्या द्वारी जेजू म्हाज्या रक्तान म्हजे पाताक धुवन काडिल्ल्या द्वारी हांव कितलो नितळ जाता आनीकलोय तितलोच नितळ. न्हय हांव कसो जेजूच्या कुडीचो सांदो तसो तोय जेजूच्या कुडीचो सांदो. तशें जाल्ल्यान मोगाच्या बाबा खंयच्याय सभेचे आसूं, खंयच्याय डिनॉमिनेशनाचे आसूं, आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. आनी आमकां डिफरन्सीस आसूंक पुरो. पळय डॉक्ट्रिनल डिफरन्स म्हणटात ताका. आमचे सिद्धांत म्हणटा, तत्व म्हणटा, त्या तत्वान भितर आमचो डिफरन्स आसा जाल्यार तोय जेजूच्या कुडीचो सांदो. चिंत्या हें म्हजें बोट, हांव जेजूच्या कुडीचो सांदो गो. आनेकलो जेजूचें हें बोट, आनेकलो हें बोट. चिंत्या जेजू हें बोट ल्हान म्हणून तिरस्कार करता की ना, हें बोट व्हड म्हणून पक्षपात करता की ना. सगळ्यांचो जेजू म्हजोच सांदो म्हणटा, सगळ्यांचो मोग करता. आमी जर तर जेजूचो मोग करता, बापाचो मोग करता, देवाच्या सर भुरग्यांचो आमी मोग करूंक जाय म्हणटा जो ताच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 2 वचन. 1 John chapter 5 verse 2.
देवाचो मोग करताना देवाचो मोग करताना आनी ताचे उपादेश पाळताना ताचे उपादेश पाळटाना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग आमी करता ताच्या म्हणून भुरग्यांचो मोग करता म्हणून विस्वास दिता. वय मोगाचे न्हू. जर तर आमी देवाचो मोगाचो उपादेश पाळटा त्या वेळा आमी तें डिनॉमिनेशन हें डिनॉमिनेशन म्हणून आमकां पवित्रात्म सोडिना. पवित्रात्म एकवटाचो आत्मो, सर तरेचो वेगळ्याचार निवारचो आत्मो. ह्या देखूनच मोगाचे न्हू आमी देवाच्या सर भुरग्यांचो मोग करूंक आसा. आमचे मदें कितें चूक समजून आनी आसा जाल्यार तें तिदवूंक आसा. कळ्ळें? मोगान तिदवूंक आसा, रागान न्ही. रागान न्ही. हांवचो सारकें हांवचो हें ना. पवित्रात्म कितें आमकां खालतो करता. जेजू पळयात जेजू पळया आनी खालते खालचो कसो खालतो जालो पळय की न्हय. तशेंच आमी खालत्या काळजाचे जाता. जेजून मोग केल्या वरी मोग करता. डिफरन्सीस कितें आसा सॉर्ट आउट करूंक प्रयत्न करता. पळया तुमकां एक सांगिचें जाल्यार एक उदाहरण सांगिचें जाल्यार 500 वर्सां 500 इयर्स कितलीं 500 इयर्स 500 वर्सां काथोलीक पवित्र सभेमध्ये आणि लुथरन पवित्र सभेमध्ये डिफरन्स जाल्ले. डॉक्ट्रिनल डिफरन्स म्हणटा कितें सिद्धांताचे डिफरन्स म्हळ्यार कितें. लुथरन प्रकार लुथरन पवित्र सभे प्रकार जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन. आमी नीतिवान जावचे केवळ भावार्थान रिफात. आणि आमचे प्रकार आमी जाकोबाचे पत्रांत जाकोबान सांगचे बरी करण्याविणे भावार्थ नाही. त्या प्रकार आमी डिबेट जाताले. डिबेट 500 वर्सां जाले. आणि भगवंत आमचो पापा जुआन पॉल दुसऱ्याच्या काळार 1999 एक डिक्लरेशन जालें. कितें जॉयंट डिक्लरेशन म्हणटात. JDDJ जॉयंट डिक्लरेशन ऑफ Doctrine of Justification. JDDF Joint Declaration of Doctrine of Justification by Faith. ते झाले. आणि दोघांय मध्ये आलो तो कितें मनभेद सांडलो. कॅथोलिक पवित्र सभेन जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ ऍक्सेप्ट केले. भावार्था वरवीं मनीस बचाव जाता म्हणलें. नीतिवंतपण जाता म्हणलें. जॉयंट दोगांयनी सांगाता मेळून सेम केलें. आतां पळया मोगाचें न्हू. आनीक तुमकां सांगता 1808 दिसता 1967 पडना आमचो पापा पियूस उगांडाचे 22 मार्तिरांक सांत म्हूण पाचारतना ताच्या सर्मांत अशें सांगता. आमचे कॅथोलीक मार्तीर मात्र न्ही आमचे सांगता आंग्लिकांनी जाल्यात तेय मार्तीरच. तेय संत भक्ताच्या वर्गाचेच. आमी तांकां डिक्लेअर करना आसूंक पुरो पूण ताच्या होमिलीन ताच्या सर्मांत प्रसंगांत पापा पियूस सोवो ते सर्मांव दितना सांगता. आमचे मध्ये कितें व्यत्यास आसा तें सांगूंक आसा. आमी संवाद करनी एक जावंक आसा. हें पवित्र सभा पायटेच आसा. आणखी मुंजोरसून वचन जाल्यार पापा फ्रांसिसाच्या काळार 2017व्या विशयांत 2017 हें जॉयंट डिक्लेरेशन कितें जाल्लें लुथरन आनी कॅथोलिका मदें तें आतां 75% पवित्र सभा कवर करतात आसा. ताच्या संवादा वरवीं कॅथोलीक लुथरन प्रोटेस्टंट मेथोडिस्ट एंग्लिकन हे पूरा ये जॉइंट डिक्लेरेशन कितें डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ हे सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला म्हणटा. इल्लें काही मनीस चड आसूंक पुरो. अशें आमी एक जावंक आसा. एक पिंड एक गवळी जावंक आसा. आमी एक पोटा खातीर वापरूंक आसा. मोग मात्र तो एक पोट हाडूंक शकता. एक पवित्रात्म आमकां हो मोग एक पोटांत हाडचो मोग आमचें थंय आसा करता. आमी सगळीं एक जावच्या पवित्रात्म आमकां थंय चलोवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आता नेक्स्ट कितें पळया हो मोग आमकां आमच्या घराण्याच्या सणांचो मोग करचो आसाच देवाच्या घराण्याच्या सणांचो मोग करीजे तें आयकलें आता हाच्या उपरांत नेक्स्ट भाग कितें पवित्र आत्मा आनीकय आमकां आपोवन व्हरता पवित्र आत्मा मोगाचो न्हू आमकां आत्म्यांचो मोग उपजयता आत्मे नासोवचे पळोवन वगत रावंक सोडिना मोगाचो न्हू कसो जेजू आत्म्या खातीर ताण येलो म्हाका ताण लागला म्हणालो कुस्तार तशेंच म्हाका आनी तुका जर तर हांव आनी तुमकां पवित्र आत्मा चलून व्हरता जाल्यार तुमचे थंय तुमकां दाखोवन दिता कितले आत्मे नाश जातात पळया खंयच्या अंतर आसात पळया पातकी आत्मे नाश जातात ते बचाव करीजे एक ना एक रितीन आमी बचाव करीजे कोणी एकलो जावं तो कोणी शिकोणदार खंयचोय शिकोणदार जर तर ताका आत्म्यांचो मोग ना ताका पातक्यांच्या परतणे विशयांत घेना म्हाका कितें पडून गेला म्हणीत जाल्यार ताका पवित्र आत्मा चलून व्हरतात ना म्हण जालें ताका पवित्र आत्मा चलून व्हरता प्रथम आद्यता ताका पातक्यांच्या परतणे विशयांत पयली मोगाचो न्हू आमी म्हणूंक जायना म्हाका आनी तांचे ते बचाव जाता की ना म्हाका कितें पडून गेला तांचे ते पडून दिता म्हजें हांव पडून दी ना मोगाचो ना हे दिवच ना पवित्र आत्मा आमकां चलून व्हरना म्हण जालें जर तर हांव आत्म्यां खातीर ताणेना पातक्यांच्या परतण्या खातीर दुखांक गळोन म्हणल्या बरी मागिना म्हज्या तांकी भितरलें सर करिना वय मोगाचो न्हू आमकां पवित्र आत्मा चलून व्हरतात ना म्हण जालें पळया देवानी तशेंच म्हणलें तर देवान नाश जावन दी ते वचून दीत म्हणलें तर आमी सगळीं नाश जात्या देवान कितलो मोग केलो आमचो आमकां सगळ्यांक इगोत्ता जो आमच्या वांगडा तिसरो अध्याय 16व्या वचनांत देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिलो ताका सतमान जाल्यार सर्वांक स्वसनाचें जिवीत फाव करचें कोणेंच नाश जायना वय देवान आपल्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर तुजे खातीर बली पेटोवन दिलो न्ही हांवें आनी तुवें बचाव जावच्याक तशें आसतना आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे म्हणटा आमी देवाचे पूत धुवो म्हणटा पवित्र आत्मा हेरांक ह्या जेजून सांगला म्हजे सभार ह्या म्हज्या हिंडा भितर नातिल्ले शळी आसात तांकांय म्हज्या हिणांत हाडूंक जाय अशें एक हिण आनी एक गवळी जावंक जाय जेजून सांगली उतरां न्ही गे तशें आसतना आमी हिणांत नातिल्ल्यांक हाडूंक भार प्रयत्न करूंक जाय आमी म्हणूंक जायना कांय ना बरी कांय ना देवान विचारलें कांय आसा तुजो भाव कायनान कितें जाग दिली हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली पळया उत्पत्ती ग्रंथांत 4 अध्याय 9वें वचन कोण ना कितें म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा तुजो भाव आबेल खंय आसा ताणें जाप दिली हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो हांव म्हजो भावाचो राखणो कितें मोगाचो न्हू आमी राखणे जायचे आमच्याच कुटुंबाचे आमच्याच घराण्याच्या सण्यांची बचावी आमी पळयचे देव आशेता कोणेंच नाश जाल्लें देवाक नाका देव म्हणटा एजेकियल प्रवादी मारिफात 18व्या अध्यायांत 31 आनी 32 वचनांत 18, 31, 32 एजेकियल तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया आणि तुमचे बसोवन एक नवे काळीज आणि नवो आत्मो जोडून घेया इस्रायलाच्या घराण्या तुम्ही मरोंक कित्याक सोदतात तुम्ही मरोंक कित्याक आशेतात कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष बगाना I do not take pleasure in the death of a sinner उलयता तो सर्वेस्पर मोगाचो न्हू देवाक एक पातकी मरतना कठीण दूख जाता देवाक संतोष जायना तशेंच आमी देवाचे पूत धुवो म्हणटा जाल्यार आमकां एकलो पातकी कठीण तरान नासाच्या अंतर आसा जाल्यार आमी हार प्रयत्न करता
तितले की पुटी आमच्याच घराण्याचे आत्मे आम्ही सैतानाच्या हातातून मोहन काढून कसात मगाच्या न्हू आमकां ती जबाबदारी दिल्या ऐका या जुडाच्या पत्रांत एकच अध्याय 23 वर्स तिके वाच अनेक थोड्यांक उज्यांतले वाटावन निवारा आनीक थोड्यांक उज्यांतले वाटून निवारा आणि जांकां तुम्ही कापूर टाकयतात जांकां तुमी खाकूल दाखयतात तांची चत्राई करा तांची चोचराई करा कामाचारान भेळे जाल्ले तांचे वस्तूर सैत कामाचारान मेळे जाल्ले तांचे वस्तूर सयत कंटाळा कांटाळ आमी पाताक कांटाळूंक असो देव पाताक कांटाळटा पातक्यांक न्हय तशेंच आमी देवाचे पुतू आमी पातकांक कांटाळूंक ना पाताक कांटाळूंक असो त्या देखून तांचे खातीर आमच्या तांकी प्रमाणे आमच्या परिस्थिती म्हाका तुका खंयच्या खंयच्या मिसाळ खातीर विंचला त्या मिसावांत तुवें आत्मे बचाव करूंक सलवार करूंक वावरूंक आसा दैतानाच्या त्या उज्याच्या आज्ञांतल्यान भायर काडूंक आसा मोगाच्या भावानी भयणी ना जाल्यार तूं सांगूंक शकना हांव देवाचो मोग करता मोगाच्या भावानी भयणी जो हांव आमकां तामाशे करता कितें ते असो मोग करते तूं पळोवच्या तुज्या भावाचो मोग करना जाल्यार पळोवंक शकनातल्या देवाचो कितें मोग करते 1 John chapter 4 verse 20 कोणी जर हांव देवाचो मोग करता हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेष करता आपल्या भावाचो द्वेष करता तो तो फटकिरो आमी देवाचे पूत म्हणटा मुखार वच आपणाक पळोवंक दिसता आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसानातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो सांगा मोगाच्यान आमकां आत्म्यांची तान आसिजे आमकां आत्मे सलवार करूंक आमी वावुरचे आनी विशेश जावन आमच्याच घराण्याचे सांदे जर तर आमच्याच भाव भयणी पातकांत आसात नाचाच्या अंतर आसात तांचे आत्मे बचाव करूंक आमी हर प्रयत्न करना जाल्यार देवाचे मुखार तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 8वें वचन अशें सांगता तिमोथेक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 8वें वचन जर कोणी आपल्याच भाव बहिणींची जर करून आपल्याच कुटुंबाचे घराण्याच्या सान्यांची खबर घेना तर ताणे भावार्थाची शिकवण तिरस्कार केला म्हणटले तो हेर जातींच्या प्रास पास्ट म्हणत इंग्लिशांत is worse than an infidel मोगाच्या भावानी बहिणी जर तर म्हज्याच भावा बहिणींचो आत्म्यांची परवा म्हाका ना ते म्हाका कितें ते करतात हांव सांगल्यार आयकाता ते ना सांगचे तुवें सांगिचे जेकेल प्रावधीक देवान कितें सांगलें तुका हांव एक रखवाली जावन नेमले आसा हांव ओलो मोरता म्हण सांगल्यार तुवें सांगूंक जाय तूं सांगिना जाल्यार आनी तूं मोरीत जाल्यार ताच्या मरणाक तूं कारा आनी तूं सांगू न्हू जर तर तो आयकना मरता ताच्या मरणाक तोच कारण तूं तुजी जबाबदारी मोगान कर मोगान सांग तांचे खातीर माग आमी उपास कित्याक खातीर करता ह्या खातीर आत्मे सलवार करच्या खातीर उपास करया परत एअर इंडिया क्रॅश जालें ओ कितें सकाळचे मेसेज सकाळचे कितें तें जाल्लें बारीक सकाळांक दुखलें तांचे आत्मे पळयले आमी एक सुनामी जाता एक भुंयकांप जावन लोक मरतात 4 दीस आमी पुरा बारीक कितले आमी दुखी आसता कितले पुरा मेसेजेस पास करता सोशल मिडियांत पूण कोणी म्हणे अयो इतले आत्मे नाश जाले न्ही ते खंयच्या परिस्थितीन जाल्ले काय चिंतो आमी नियाळतो आमी तांचे खातीर मागतो मेल्ल्या उपरांत मागून फायदो ना मोगाच्यान मरच्या पयले मागूंक आसा मरच्या पयले आत्म्यांची सोडवण करूंक आसा मरच्या पयले आत्मे सैतानाच्या हातांत मोहन काडूंक आसा मोगाच्यान त्या आत्म्या खातीर आमी
वावरूंक आसा, एक झुजूंक आसा. It's a spiritual warfare between Satan and us, between the cosmic rulers, powers, principalities, authorities, kingdoms, dominions. अंतराळाच्या शक्त्याविरुद्ध, अंतराळाच्या शक्त्याविरुद्ध, स्वामित्वाविरुद्ध, अधिपतीविरुद्ध, राजत्वाविरुद्ध, सिंहासनाविरुद्ध, अंधकाराच्या शक्त्याविरुद्ध आम्ही झुजूंक आसा. आत्म्यांची लोणी करूंक आसा, फातक्यांची परतणी खातीर वावरूंक आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, नाजाल्यार आमी फटकी रे. आमी निजायकी देवाचे पूत न्हय. देव पवित्र म्हाका चलून व्हरतात ना म्हणटले, म्हाका आनी तुका चलून व्हरतात ना म्हणटले. जर तर देव पवित्र म्हाका थंय म्हाका आत्म्यांची तान भूक दिना, आत्म्या बचाव करूंक ते म्हजे थंय तो कार्य करूंक शकना जाल्यार आमी निजायकी देवाचे पूत म्हणल्यार दुभाव जाता मोगाचो. त्या देखून एक घडी मागया. सर्गींच्या मोगाळा बाप्पा, जेजू तुझ्या पुताच्या अमोलीक रक्तान आमकां मोलाक घेतलें. ताच्या रक्तान न्हाणवून धुवन ही मात्र शुभ्रकान पवित्रात्मा आमकां दिली. तो पवित्रात्मा आमकां चलून व्हरता. हें आमी आयकून आसूं बापा. पवित्रात्म्या धन्या देवा, हे आम्हा सर्वांक जांकां तूं चलून व्हरताय ती देवाची भुरगीं, तांचे थंय हो मोग उपसय. मोग देवाच्या घराण्याच्या सांदांचो, मोग आत्म्यांचो. आत्म्या नाश जातना आमचे थंय ती दूख उपसय. असो जेजू आमचे खातीर सर्गींचो वैभव सांडून ह्या संवसार येवन म्हजे खातीर कुर्सार मेलो, तशेंच म्हज्या हेर भाव भयण्यां खातीर तोच जेजू मेला. ह्या देखून तांचे आत्मे आमी जेजूक जोड दिचे. वो हे औंडे यात्रेक ही कृपा, ही देणी आमचे थंय दयेन फाव कर. पवित्रात्म्या आमकां तूं चलून व्हरू, आमकां देवाचे पुतो कर. आत्म्यांची लोणी करूंक भलादीक तुज्या खातीर जावन आमकां उपयोगसी म्हणून खालतेपणी मागता बापा. हे आमचे मागणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता. नीज देव ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन.